Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. महात्मा गांधीजी यांच्या पुतळ्याक हार घालपाक तांकां स्मरण करपाक गोंय सरकारच्या वतीन दर वर्सा व्हडलो कार्यक्रम जातालो, पण ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत ह्या वर्सा व्हडलो कार्यक्रम रद्द करून तांकां आर्गां ओंपप, हार घालप आनी एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय, गांधी जयंतीच्या निमित्तान सत्य आनी अहिंसा ह्या मार्गान महात्मा गांधीजी चल्ले. म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी परत एकदां सत्य आनी अहिंसा ह्या मार्गाचेर चलपाक जाय, त्या तत्वांचें पालन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तीच खरी तांकां श्रद्धांजली, आदरांजली आसतली. सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की सत्य अहिंसा ह्या मार्गाचेर सगळ्यांनी चलचें. गोवा पंचायतीन दर वर्सा शास्त्री जयंती सरकारच्या वतीन मनयली वयता, कारण सरकारचो खास कार्यक्रम आज शास्त्रीजी हांची जयंती. महात्मा गांधीजी आसतले किंवा शास्त्रीजी आसतले तशें पळोवंक वता जाल्यार स्वच्छतेचें प्रतीक आसा. ताज्या उपरांत त्याच स्वच्छतेचो भाग हर घर जल 100% पंचायतीन रजिस्टर्ड आसलेल्या घरांनी ही जर नळाच्या सोर्सिसांतल्यान नाल्यार तांच्या स्वताच्या सोर्सिसांतल्यान तांच्या घरांत नळ दिवपाक सरकार यशस्वी जाला. आमी एक हे घेवपाक जाय, कार्यक्रम करप म्हळ्यार त्या मनशाचो उगडास करप, त्या मनशाचें गुणगान करप, त्या मनशाचे कार्याचे कार्य केल्लें वर्णन करप जालेंच, पूण त्याच बरोबर तांचे कार्यान जे जे कितें गुण आसात तातूंतले आत्मसात करप तें म्हत्वाचें. आयज दीस ताचो मनयता आसतना फक्त आमच्या गोंयांकच न्हू तर भारताकच न्हू आख्ख्या वर्ल्डाक म्हणटा अशें महात्मा गांधी कितें तें खबर आसा. सगळ्यांक आमकां खबर आसा की आमी काँग्रेस पक्षाक आसतना काँग्रेस पक्षाचे आमी काही लिडर आसा, नेते आसा की गांधीजीच्या बद्दल उलयता आसतना वर्णन करप की गांधीची इतिहास जो आसा की काँग्रेसी कडेन लागींचो आसा किंवा आनी कितें आसा. पूण जेन्ना गांधीच्या मार्गांनी वचपाचें जर काम करीत किंवा फुडें वचपाचें जाल्यार काँग्रेसवाल्यांनी तें केन्नाच केलेंच ना. पूण ज्या अर्थांनी काँग्रेस म्हणजे पयलीं ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसले अशें ते म्हणटात, पूण खऱ्या अर्थान तेंचे कार्य आनी तेंचे कार्याक ज्या पद्दतीन फुडें उजागर करपाक जाय आसलें, तांकां उचली पावण्याचें व्हरता आसतना तेंची वाहवा जावपाक जाय आशिल्ली, ती त्या प्रमाणे त्या पार्टीन हें केल्ली ना. Today, after 151 years, we have to do an introspection and find out whether these powerful weapons of ahimsa and satyagraha are relevant or not. आनी एक गोष्ट हांवें सगळ्या देशांत जय जवान जय किसान हो आयज ताजो हो स्लोगन आशिल्लो आनी तांणी हें करपाक भरपूर ताणें वावून अशा महान नेत्यांच्या आयच्या ह्या जयंती निमित्तान आमकां सांघे केपें पत्रकार संघात हांगा आयोजीत केल्यात. आमचे कोविड योद्धा, आमचे गोंयचे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सीस, हेल्थाचे सगळे स्टाफ त्यांचे बरोबरच आनी हितूंतल्यान आमी सावरून घेवपाक एकमेकांक मदत करपाची गरज आसा. की जो लिडर आमचो देशा खातीर जालो आनी जो देशा खातीर एक विजनरी लिडर जावन खंय तरी आमी आमचे राष्ट्राचे इंडिपेंडन्स फ्रॉम ब्रिटीश राज हें मेळपाक एक नामनेक घुमनी आनी तेणें वायलन्स नासतना म्हणजे एक क्रुसेडर ऑफ नॉन वायलन्स तेका हांगाच न्ही देशान न्ही देशाच्या भायले कडेन तेजे पुतळे, स्टॅच्यू, फोटो आख्या जगान आसा. आपली फॅमिली बिबिली पयस दवरून आपलो रिस्क घेवन रिस्क फॅक्टर जो आसा घेवन लोकांच्या सेवेसाठी कायमचे तात्पर्य कायमचे ते सेवेन लोकांची सेवा करीत आसता. आयज आमी पळयता कोणी जरी घरान जर मेलो न्हू एक चडांत चड एक 12 दीस म्हयनोभर जावं वर्सभर एक दूख करता. पूण आयज आमी 151 जेन्ना गांधीजी आनी लाल बहादूर जेन्ना बर्थडे सेलिब्रेट करतात तेन्ना ह्या हेंच्यांनी जे आमकां देशाक लागून जे आमकां खरें म्हणटा हेंच्यांनी करून दवरलेले आसा ज्यो आमी आठवणी आज सुद्दां तेंच्यो ताज्यो तवाने करून दवरलेले आसात. आमचो लाल बहादूर शास्त्री तेणेन एक नारो दिल्लो, जय जवान जय किसान, तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. आयज सुद्दां तेंचे विचार अशें जो आयज आमचो देशाचो दुसरो प्रायम मिनिस्टर जावन आसा